मनोहर पर्रीकार खंय गोयचो पॉलिटिकल माफिया. सध्या तो केपेंचो आमदार बाबू कवळेकाराक बीजेपीत येवंक ब्लॅकमेल करता. We never call the bank of a river shore. We call it river bank. आणि समुद्राची सी बँक म्हणना, सी शोर म्हणटा. हो आर्ग्युमेंट जे ओपोज करता ऑफशोर काजिनोक ते दिताले. आणि दुसरे कितें म्हणटाले जे डिफेंड करता ते इन्क्लुडींग द गव्हर्मेंट की हे डेफिनिशन खंयच्याच डिक्शनरीन दिवना, विच इज ट्रू. ताजे पयलीं डेफिनिशन अशें नाशिल्लें. कोणें तरी हो पॉयंट घेवन कोर्टांत गेल्ले, कोणी तरी खुबशे लोक गेल्यात खंय. म्हाका दिसता सरकाराक ताजी थंयच्यान बातम्याय जातली भितरल्यान कॉन्फिडेन्शियल की तुमचें नाटक विकता. ऑफशोर काजिनो तुमी कित्या वयल्यान हो मांडवीन धाडलो अशें कितें तरी जजान बी विचारलें जातलें, कितें तरी केलें जातलें. थंयच्यान तांकां ती मॅसेज मेळ्ळ्या आनी ताबडतोब ताकतिकेन घाईन म्हणटा तशें ताणें ऑफशोराचें डेफिनिशन दिवन उडयलां. हाजो इफेक्ट कितें जातलो? फर्स्ट टायम ऑफशोर म्हणजे कितें? एनी एरिया in any river, estuary, water body, etc., designated by the government can be offshore. And casino in this area, designated area, is offshore casino. अशें म्हणल्यार सरकाराक फुल्ल पावर आसा. फाल्यां तेरेखोलांत आसपाक शकता, साळ नदींत आसपाक शकता, कुशावतीन उदक जालें जाल्यार थंय बसून काजिनो येवपाक शकता. मांडवीन जो कॅसिनो चलतालो, म्हाका भंय दिसता, शक्यता आसा की आतां हो कॅसिनो ह्या एमेंडमेंटा मुळे शापोरा, म्हापसा, कुमारजुंवे कॅनल, जुवारी हांगा सुद्दां मोठ्या प्रमाणाचेर कॅसिनो जे आसा ते घालपाक वाव जो आसा तो ह्या एमेंडमेंटा मुळे मेळटा. हायवे कुशीक आशिल्ली बार्रां बंद करपाक गोवा सुरक्षा मंचाचो येवकार. मनोहर पर्रीकारान सेटिंगाची राजनिती जी आसा ती गोंयांत हाडली. कोणाय कडेन सेटिंगां करप, पणजे राखपा खातीर हांव सरळ आरोप करता. आतां पणजे राखपा खातीर तांणी बाबुशे कडेन 2 मतदारसंघांनी सेटिंग केलें. अशे पद्दतीन तेणी गोंयभर सगळ्या तरेच्या लोकां कडेन सेटिंगां केलीं. हे मॉरल बाजू जी आसा ती मनोहर पर्रीकारान मुळातूच सांबाळिना. तसो मनोहर पर्रीकार हो गोंयच्या राजकारणाक घातक जाल्लो आसा म्हूण हांव सरळ आरोप करता तेजेर की मनोहर पर्रीकार जो आसा हो पॉलिटिकल माफिया आसा. आणि मनोहर पर्रीकार जो पर्यंत गोंयच्या राजकारणांतल्यान मायनस जायना तो पर्यंत गोंयचें राजकारण सुदारचें ना आनी गोंयचे जनतेक खंयचोय सरकार जरी येयलो ताचो फायदो मेळचो ना. इतले मजगतीं सांखळेक गोवा सुरक्षा मंचान पक्षाचो उमेदवार सुरेश आमोणकाराच्या ऑफिसाचें उक्तावण केलें. आज माविनाक घेतलो, माविन गुदिनाक घेतलो. त्या माविन गुदिनाक आज आमी सगळे जाण भाषा सुरक्षा मंचाचें जें आंदोलन 2012 सालापासून करतात, त्या आंदोलनाक भाग पाडणारो केंद्र बिंदू जो आसा तो माविन. गोंयच्या शिक्षणाचें इंग्लिशीकरण करपाक जाय हे कंपू जो ठरयतालो तो गोंयच्या कंपूंतलो माविन हो लीड करतालो हें सगळें. त्या माविनाक ताणें आतां गोंयच्या राजकारणांत पवित्र करून हाडला. देशाचें रक्षण केलें म्हणजे ताका फुडें करप आनी ताच्या फाटल्यान हे सगळे देशाचें रक्षण करणारे. मेल्यानो मतदारसंघाचें रक्षण करा मरे, तो विखून काडला तुम्ही. भारतीय जनता पार्टीचे ॲक्च्युअली भारतीय जनता पार्टीच्या कॅडरांतसून आयिल्ले की कशे आमदार आसा काय म्हणून. फाटले फावट तांचे कडेन 6 अशे आमदार आशिल्ले की तांच्यांनी ते आयात केले. पूण आतां ते आनीक म्हाका दिसता 2-4 तरी कॅडर नाशिल्ले अशे आमदार आयात करता सध्या. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी ही खरीच भारतीय जनता पार्टी आसतली की काँग्रेसीसून आयात केल्ले सगळे लोक मिक्स आशिल्ली अशी पार्टी आसतली हाचो आमकां विचार करचो पडटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.